गोयच्यो पंचायत वेंचणुको लांबणेर वचपाची शक्यताय आसा। हेर मागास वर्गीयांच्या राजकीय आरक्षणा बगर वेंचणूक घेवपाक मेळची ना असो सर्वोच्च न्यायालयान निवाडो दिला। पूण हेर मागास वर्गीयांचे आरक्षण निश्चित करतना मागासवर्गीय आयोगाचो सल्लो घेवप बंधनकारक थारता। दरेकी पंचायतीन मागास वर्गीय मतदारांचो आंकडो पळोवन प्रभाग आरक्षीत करचे पडटले हाका कळाव लागतलो। ताका लागून पंचायत वेंचणूक आनीक लांबणेर वचपाची शक्यताय आसा। पंचायत वेंचणूक 15 जूना पयलीं जावप अशक्य अशी माहिती मेळ्ळा। हेर मागास वर्गीयांचे आरक्षण निश्चित करतना आयोगाचो सल्लो घेवप गरजेचे अशें सर्वोच्च न्यायालयान सांगलां। गावडा कुणबी वेळीप समाजाक 2024 मेरेन जर राजकीय आरक्षण मेळूंक ना जाल्यार गोंया भितरलो सगळो समाज 2024च्या लोकसभा वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालतलो असो थाराव मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब्स ऑफ गोवा ह्या संघटनेन घेतला। लोकसभा आनी विधानसभेंत राजकीय आरक्षण मेळचें म्हूण संविधानीक हक्क आसूनय फाटल्या 19 वर्सां सावन आमकां हो हक्क मेळूंक ना असो आरोप ह्या संघटनेन केला। ही मागणी लेगीत फाटल्या साबार वर्सां सावन उमकुळून उरल्या। हाका लागून गावडा कुणबी आनी वेळीप समाजाक राजकीय आरक्षण मेळिल्लें ना हे विशीं सरकारान आतां बेगोबेग लक्ष घालचें अशी मागणी लेगीत संघटनेन केल्या। सत्तरी मालांतल्या 3 गांवांत डेंग्यूचे 30 दुयेंती मेळ्ळ्यात। ताका लागून लोकां मदीं भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां। भलायकी खात्यान हातूंत गंभीरपणान लक्ष घालून उपाय येवजण करची अशी लोकांची मागणी आसा। ती केली ना जाल्यार पावसाच्या दिसांनी दुयेंती वाडपाची शक्यताय आसा। भलायकी खात्यान डेंग्यूचे दुयेंती आशिल्ल्या वाठारांत पळोवणी करपाक सुरू केल्या। मेळिल्ले माहिती प्रमाण कोपर्डे हांगा 11, सातोड्डे 11 आनी भिरोंडे हांगा डेंग्यूचे 8 दुयेंती मेळ्ळ्यात। कोपर्ड्या गवळ्या वाड्यार डेंग्यूचो पयलो दुयेंती मेळ्ळो, थंय पळोवणी केल्या उपरांत हेर 10 दुयेंती मेळ्ळे। भलायकी खात्यान हाची दखल घेवन वरिश्ठ अधिकाऱ्यां वतीन वाड्यार येवन पळोवणी केली। ज्या वाठारांत डेंग्यू दुयेंती मेळ्ळ्यात थंय वखदांची फवारणी केल्या। गोयच्या नुस्तेमार खात्यान सागर मित्र ही 24 पदां भरपाची प्रक्रिया सुरू केल्या। ते खातीर कोंकणी भाशा सक्ती करूंक ना देखून गोवा फॉरवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसायन खर नापसंती उक्तावन ही पदां भरपा खातीर कोंकणीचे गिन्यान सक्तीचे करात अशी मागणी केल्या। 24 पदां भरपा खातीर सरकारान जी जायरात दिल्या तातूंत कोंकणी भाशेचो स्पश्ट उल्लेख करूंक ना, फक्त थळाव्या भाशेची गिन्यान गरजेचें अशें म्हळां। उमेदवार थळावे असल्यार बरें आसूं येता अशें म्हळां। तामिळनाडू सरकारान ह्या पदा खातीर जायरात दितना तामीळ भास उलोवपाक येवप गरजेचें अशें म्हणलां। मांडवीतलो डेल्टीन कार्वेलो कसिनो बंद करपाच्या राष्ट्रीय हरीत लवादाच्या आदेशाक सर्वोच्च न्यायालयान स्टे ऑर्डर दीत शुक्रारा प्रतिवाद्यांक नोटीस धाडल्यो। ह्या आदेशाक लागून डेल्टीन कार्वेला कसिनोच्या वेवस्थापकाक मातशी थाकाय मेळ्ळ्या। गोंय दर्यादेग वेवस्थापनाचो परवानो घेवंक नाशिल्ल्यान राष्ट्रीय हरीत लवादान डेल्टीन कार्वेलाक सगळे वेव्हार बंद करपाचो आदेश दिल्लो। ताका आवाहन दिवपी याचिका मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान दाखल केल्ली। गोंय खंडपीठान लेगीत निवाड्याक आवाहन दिवपाक न्हयकार दिल्लो। उपरांत कंपनीन सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागिल्ली।
उपरांत सुरू जाल्ल्या दैनीक गोमंतकान फाटली 60 वर्सां नारायण आठवले पासून राजू नाईक मेरेन नामनेचे संपादक पळयल्यात. गोमंतक दिसाळे गोंयकारांक स्वता आपले दिसाळेशें दिसता अशें म्हणीत गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें गोमंतकाची तोखणाय केली. गोंयचे आदले मुख्यमंत्री प्रताप सिंह राणे हांणी गोमंतक वाचल्या शिवाय सकाळची च्या गोड लागना इतकी व्हडली सुवात गोमंतकान गोंयकारांच्या काळजांत मेळयला अशें म्हणून गोमंतकाक 60 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान परबीं भेटयली. दैनीक गोमंतकाच्या 60व्या वर्धापना दिसा निमतान सांखळेच्या रवींद्र भवनांत लता मंगेशकराक संगीतमय श्रद्धांजली ओंपली. दैनीक गोमंतकाच्या ज्येश्ठ पुरवणदारांचे मुख्यमंत्र्या हस्ते भोवमान जालो. तशेंच वेंचणुके आदीं गोमंतकान घेतिल्ले कोण बनेगा आमदार सर्तींतल्या जैतिवंतांक इनामां वांटप जालीं. उदक एक्सपोर्ट करून उदका बदला इंधन घेवपाचे शेतकी मंत्री रवी नाईकाच्या विधानाची चर्चिलान आयज धजा मारली. उदक एक्सपोर्ट करच्या पयलीं आमकां उदक आसा मरे अशें चर्चिल विचारता. उदक एक्सपोर्ट केल्यार आमकां उदक खंयचें असोय प्रस्न चर्चिलान केला. रवीच्या ह्या विधानाचेर उलोवप काय ना उलोवप हें सांगूंक सुद्दां म्हाका लज दिसता अशें चर्चिलान म्हळें. जाल्यार आतां खंय संवसार काबार जावन नवीन संवसार आयल्या उपरांत आमकां इंधन आनी जांकां रवी उदक एक्सपोर्ट करूंक सोदता तांकां उदक मेळूंक शकता अशें चर्चिल म्हणटा. पत्रकारांनी ताका रवीच्या उदक एक्सपोर्ट करपाच्या विधाना विशीं विचारिल्ल्या प्रतिक्रिया दितना चर्चिलान हें मत व्यक्त केलां. प्री मॉन्सून कामा खाला दिवचल शारांत शिरोडकर हॉला फाटल्यान वचपी नालो उसपुपाचें काम हातांत घेतलां. उदका स्रोत खात्या वतीन हें काम चालू आसा. दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी शेनवारा ह्या कामाचो शुभारंभ केलो. ह्या वेळार उदका स्रोत खात्याचे सहाय्यक इंजिनियर के.पी. नाईक, नरेश पोकळे, नगरसेवक अनिकेत चणेकार, आदले उपनगराध्यक्ष नारायण बेतकीकार आनी हेर हाजीर आशिल्ले. द्रिश्टीच्या जीव रक्षकांनी फाटल्या 2 दिसांत कळंगुटे दर्यान बुडपी 8 तरणाट्यांक वाटयले. वादळी वाऱ्याक लागून दर्या सध्या खवदळिल्लो आशिल्ल्यान लोकांनी चड करून पर्यटकांनी दर्यान न्हावपाक देंवचे न्हय असो सल्लो दृश्टी मरीन हे सरकारान नियुक्त केल्ल्या वेवसायीक लायफगार्ड एजन्सीन दिला. राज्यांतल्या सगळ्या दर्या देगांनी सध्या तांबड्या रंगाचे बावटे रायल्यात. फाटल्या सप्तकांत वेगवेगळ्या दर्या देगांनी दृश्टी जीव रक्षकांनी 20 जाणांक उदकांत बुडटना वाटायले. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे 32वें अधिवेशन मालवणा आयज आनी फाल्यां म्हळ्यार 14 आनी 15 मेक जातले. ह्या वेळार युवा कवी एकनाथ गांवकार हांचो कायदे हो कविता जलो प्रकाशीत जावपाचो आसा. हो कविता जलो पांडू प्रकाशनान प्रकाशीत केला. गांवकार हांचो हो दुसरो कविता संग्रह. एकनाथ गांवकाराचें हें 4थें पुस्तक. ह्यान पयलीं तांची जोगूल कविता जेलो, राज्याची आस्त भोगली ख्यास्त आनी एकवटाचें जैत ही 2 बाल साहित्य पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यात. कोंकणी, मराठी आनी हिंदी भाशेंतल्यान विंगड विंगड विशयांचेर तांणी लेखन केलां. साहित्य अकादमी एकनाथ गांवकाराच्या कविता जल्याचे प्रकाशन दिल्ली साहित्य उत्सव आनी मंचाचेर आपल्यो कविता तांणी सादर केल्यात. सन्मान
सनमानस फेरी धक्क्या वयल्या येरादारीचेर आतां नियंत्रण आनी शिस्त येतली। गाडयो फेरीबोटीन घालतना गोंधळ जावचो न्हय म्हूण ह्या धक्क्याचेर बॅरिकेड्स लायल्यात। अत्रे इंजिनियरिंग ह्या आस्थापनान हे बॅरिकेड्स दिल्यात। नोकरी धंद्या निमतान माशेल, फोंड्या, पणजी आनी हेर वाठारांत वचपी चडशे प्रवासी सरमानस स्ट्रॉंग जलमार्गा वयल्यान प्रवास करतात। ताका लागून सकाळच्या वेळार सरमानस फेरी धक्क्याचेर गाडयांची गर्दी जाता। गाडयो फेरीबोटीन घालतना आनी भायर काडटना गोंधळ आनी कांय वेळार वादय जाता। हाचेर नियंत्रण हाडपाक थळावे पंचायतीन फुडाकार घेवन सरमानस फेरी धक्क्याचेर बॅरिकेड्स लायल्यात। दिवचलचे येरादारी पुलीस विभागाचे निरीक्षक सुदेश वेळीप हांचे हजेरींत हे बॅरिकेड्स बसयले। ह्या वेळार सरपंच संदीप सालेलकार, उपसरपंच उर्मिला प्रभुगांवकर, पंच वांगडी निलेश जल्मी आनी अनिल नायक हाजीर आशिल्ले। कोंकणी मागीर ती खंयची जाव ती मराठीची बोली न्हय, ती एक स्वातंत्र्य भास। तिका कोणाच्या प्रमाणपत्राची गरज ना। कोंकणी भास जरी लोक कमी उलयता आसले तरी तिचें महत्व देशभर न्हय तर आतां जगभर जालां। मायभास कोंकणीक वयर काडपाक म्हजें सरकार वावुरतलें अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शेनवारा मालवण जाल्ल्या अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या अधिवेशनांत ते उलयताले। ह्या सुवाळ्याक कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे, ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाल्ले दामोदर मावजो तशेंच मालवणचे आमदार वैभव नायक, अधिवेशनाचे अध्यक्ष अरुण अभ्यंकर आनी हेर कोंकणी मोगी हाजीर आशिल्ले। पणजेच्या सरकारी इमारतींचेर आतां सरकार सोलर पॅनल्स बसयतले। स्मार्ट सिटी प्रकल्पा खाला पणजेच्या 76 सरकारी इमारतींचेर सोलर पॅनल्स बसोवपाचें काम हातीन घेतलां। हे विशीं सरकारान निविदा जारी केल्या। हो आमचो पायलट प्रकल्प आसतलो। हो प्रकल्प पुराय जातकच आमी उंच आशिल्ल्या सगळ्या सरकारी इमारतींचेर सोलर पॅनल्स बसयतले। तशेंच सभापतीची मान्यताय मेळ्ळी जाल्यार विधानसभेचेरूय रोखडेच सोलर पॅनल्स बसयतले अशी माहिती अपारंपरीक उर्जा स्त्रोत मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिली। काश्मीरी पंडित कर्मचाऱ्याक मारून उडयल्ल्याचे घडणुकेक लागून काश्मीर देंगणांतल्या अल्पसंख्याक समाजांतल्या लोकां मदीं परतून एक फावट खर तिडक आनी भंय निर्माण जाला। मध्य काश्मीराच्या बुडगाम जिल्ल्यांतल्या चंदुराच्या तहसील कार्यालयांत काम करपी राहुल भटाक आयतारा दहशतवाद्यांनी जिवेशी मारिल्लो। राहुलाच्या खुनाची खबर पातळ्या उपरांत रोखडीच देंगणांत रावपी काश्मीरी पंडित समाजान बुडगाम, अनंतनाग आनी बारामुल्लाच्या रस्त्यांचेर देंवून रास्ता रोको आंदोलन केलें। सरकाराक आमकां राखपाक अपेस आयला आनी आमचें पुनर्वसन फकत नौटंकी थारला असो आरोप काश्मीरी पंडित निर्देशकांनी केला। भारताक काँग्रेस मुक्त जावंक दिवचे न्ही हे ध्येय घेवन डावन इन द डम्प्स अशी इमेज आशिल्ल्या काँग्रेस पक्षान 3 दिसांचे नवसंकल्प चिंतन शिबीर राजस्थानात शुक्रारा सुरू केला। सुमार 1 दशका उपरांत सुरू जाल्ल्या ह्या शिबिरांत राजकीय मळार कशें घटमूट जावप आनी फुडल्या वेंचणुकां खातीर रणनीती कशी तयार करप हाचेर चिंतन जातले। हातूंत 450 परस चड पक्षाचे प्रतिनिधी वांटो घेतले। काँग्रेस पक्षाचे आदले अध्यक्ष राहुल गांधी ह्या शिबिराक कितें मार्गदर्शन करतले हाचेर सगळ्यांचे दोळे आसात आनी येवपी लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेस पक्षाच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांचो पंगड तयार करपा संबंधी निर्णय ह्या शिबिरांत जातलो अशें कळटा।
धर्मांतर विरोधी कायद्या खातीर अध्यादेश जारी करपाचो भाजप सरकाराचो निर्णय हो आरएसएसचो राजकीय अजेंडा आशिल्ल्याची टिका कर्नाटकाचो विरोधी पक्ष फुडारी सिद्धारमैयान केला. कर्नाटक धर्म स्वातंत्र्याचे हक्क संरक्षण अध्यादेश जाहीर करपाच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचेर काँग्रेसीचो फुडारी सिद्धारमैयान प्रतिक्रिया दिला. धर्मांतर विरोधी कायदो हो आरएसएसचो राजकीय अजेंडा आसा. खरो हिंदू विश्व बंधू भावाक पाळो दिता, देखून ते भाजपाचे हे राजकारण न्हयकारतले अशें तांचें म्हणणें. भाजप सत्तेंत आयिल्ल्यान अल्पसंख्यांचेर सेगीतपणान हल्ले जायत आसात. कर्नाटकांतल्या लोकांक ह्या सरकाराची लज दिसता अशें ताचें म्हणणें. MIM तेलंगणाचो आमदार अकबर उद्दीन ओवैसी हांणी खुलताबादांतल्या औरंगजेबाच्या दडक्याक भेट दिल्ल्या कारणान महाराष्ट्रांत वाद निर्माण जाला. महाराष्ट्रांतले राजकीय फुडारी आनी शिवप्रेमी MIMचेर तिडकल्यात आनी सोशल मिडियाचेर ओवैसी भावांचेर खर प्रतिक्रिया सुरू जाल्यात. औरंगजेबाच्या दडक्या मुखार दोपरात तेकोवन ओवैसी महाराष्ट्रांत अशांतताय पातळावपाचो यत्न करता अशें शिवसेनेचो फुडारी संजय राऊत हाणें सांगलें. औरंगजेबान आमची देवळां नश्ट केल्ली. औरंगजेबाक महाराष्ट्राच्याच मातयेन पुरलो. तुमकां त्याच तडग्यान वचचें पडटलें हें याद दवरात अशें म्हणटाना औरंगजेबाच्या दडक्याक भेट दिवपी लोकांकूय तेच मातयेन पुरोवपाक जाय. देखून महाराष्ट्राक आवाहन दिवपाची यत्न जाल्यार तें आवाहन मान्य करपाक आमी तयार आसात अशें संजय राऊत हांणी सांगलें. गोंयांतल्या 88 भाडेतत्वा वयल्या खण वेवसायीक धन्यांक सरकारान लिजाच्यो सुवातो रित्यो करपाची सुचोवणी परिपत्रका वरवीं दिल्या. ते प्रमाण जर लिजाच्यो सुवातोच उरच्यो नात ताका लागून खण धन्यांनी भोवतक कामगारांक कामा वयल्यान काडून उडयल्यात. तशेंच उरिल्ल्या कामगारांचेरूय नोकरी वगडावपाची पाळी येतली. आतां कामगारांच्या उदरनिर्वाहाचो प्रस्न निर्माण जातलो. ते खातीर सरकारान बेगिनात बेगीन खण वेवसाय सुरू करचो अशी मागणी अखिल भारतीय ट्रेड युनियन कामगार संघटनेन केला. हे विशीं ताणें सरकाराक निवेदन भेटयलां. पणजे कार्यालयांत आयोजीत पत्रकार परिशदेंत संस्थेचे सचिव क्रिस्टोफर फ्रांसिस्को हाणें मागण्यांचेर निवेदन सादर केलें. ह्या वेळार तांचे वांगडा संस्थेचे अध्यक्ष प्रसन्न उडगी, कामगार फुडारी राजेश मंगेशकर आनी खण कामगारांचे फुडारी आत्माराम तिळवे हाजीर आशिल्ले. शुक्रारा सकाळी वाटादेव सरवण वाठारांत भाड्याचे कुडीन एके बिगर गोंयकार बायलेचो खून जाल्ल्याचो प्रकार उजवाडाक आयला. ह्या प्रकरणांत पुलीस फुडलो तपास करतात. मरण आयिल्ली बायल, तिचो घरकार आनी 4 वर्सां पिलायेचे चलये वांगडा भाड्याचे कुडीन म्हयनोभर आदीं पासून रावताली. शुक्रारा सकाळी तिचो घरकार आपले चलयेक घेवन भायर सरतना शेजान्नीन पळयलो, पुलीस तपासान स्पश्ट जाला. शुक्रारा सकाळी ते कुडींतल्यान माजराचो आवाज आयकुपाक आयिल्ल्यान शेजारच्या ल्हान भुरग्यान ते कुडीन दाराचे खांचींतल्यान पळयले तेन्ना हो प्रकार उजवाडाक आयलो. पुलिसांक घडणुकेचे सुवातेर एके फुटिल्लो मोबायल मेळ्ळा. ते बायलेचो घरकार बलराम यादव ताचे चलये सयत फरार आसा. ताका लागून पुलीस ताचो सोद घेतात. बॉटॅनिकल सोसायटी ऑफ गोवा हांच्यांनी 3 दिसांचे कोंकण फळाचे फेस्त आयोजीत केला. ह्या फेस्ता निमतान भुरग्यांक वेगवेगळी फळां आनी फुलांच्या जातींची वळख मेळटा अशें बॉटॅनिकल सोसायटीचे सचिव स्टेला पिरीस हाणें सांगलें. ह्या फेस्ताक पुराय 15 स्टॉल आसात. जे कोण बरे वेवसाय करपाक सोदतात तांकां ह्या फेस्ताक संद मेळटा. दुसरें म्हळ्यार ह्या फेस्ताक आपली कला आनी वेगवेगळ्यो फुलांच्यो आनी फळांच्यो जाती दाखोवपाची संद आसता. कोरोना महामारीक लागून 2 वर्सां हे फेस्त जावंक पावलें ना. पूण ह्या वर्सा व्हडा उमेदीन हे फेस्त 3 दीस मनयतले अशें भांडारी प्रियंका नायकान सांगलें.
कासारवणे हॉस्पिटलाची सामकीच वाट लागल्या. हॉस्पिटलाच्या भोंवतणी झोपां वाडल्यात. देखून पावसा पयलीं हॉस्पिटल निवळ करपाची मागणी थळाव्या भाजपा फुडाऱ्यांनी केल्या. 15 ऑगस्टाक मोपा विमानतळ सुरू जातलो ते उपरांत ह्या हॉस्पिटलाचेर बरोच ताण वाडटलो. तेन्ना ह्या हॉस्पिटलांत दोतोराची नियुक्ती करपाची गरज आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन ह्या हॉस्पिटलाची पळोवणी करून गरजेच्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवपाची मागणी ताणें केल्या. म्हापसा राज रौनक इमारती भितर रजनी राजेश नार्वेकर हांच्या मालकीची सुवाती वेल्या गोवा बागायतदार संस्था भाड्याच्या तत्वार वेवसाय करता. हे संस्थेक पालिकेन 100 चौकण मीटर मेरेनची सुवाती भितर वेवसाय करपाचो परवानो दिला. पूण तांणी सगळे नेम फाट्यान मारून माळो आनी फुटपाथ धरून सुमार 1000 चौकण मीटर जाग्यांचेर अतिक्रमण केलां. हे विशीं आरटीआय कार्यकर्तो आनी म्हापसा पीपल्स युनियनाचो फुडारी तशेंच सिद्धी नायक हाणें कागाळ केल्ली. सुमार 2.5 वर्सां ह्या प्रकरणाचेर पालिकेन सुनावणी जाताली. हालींच सिताराम सावळ हाणें म्हापसा पालिका मुख्याधिकारी म्हूण ताबो घेतकच हाचेर निवाडो दिला आनी हें अतिक्रमण मोडून उडोवचें असो आदेशूय दिला. बालभवन पणजी हांणी बालभवन केंद्र वारकण हांच्या जोड पालवान गुणदर्शन शिबिराचें आयोजन केल्लें. पेडणे शांतादुर्गा खेळ आनी सांस्कृतीक संघाच्या सभाघरांत हें शिबीर जालें. शिबिराचें उक्तावण संघाचे अध्यक्ष प्राध्यापक विजय परब हांचे हस्तुकीं जालें. ह्या शिबिरांत वारकंडाच्या भुरग्यांनी मोठ्या संख्येन वांटो घेतिल्लो. भुरग्यांनी काडिल्लीं चित्रां आनी हस्तकलेच्यो वस्तू प्रदर्शनांत मांडिल्ल्यो. वैष्णो देवीक वचपी बशीक अचकीत उजो लागिल्ल्यान 4 जाणांक मरण आयलां जाल्यार 22 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या. जम्मू काश्मीरांतल्या रियासी जिल्ल्यांतल्या कटारा लागसार शुक्रारा ही घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायते प्रमाण कटारा सावन 3 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ल्या नोमाई लागसार व्हडा प्रमाणात लोक जम्मूक वताले. दुखापत जाल्ल्यांक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्यात. वैष्णो देवीक वचपी लोकां खातीर कटारा हें बेज कॅम्प. मुळाव्या चौकशेंत जरी स्फोटक पदार्थ वापरिल्ल्याचे स्पश्ट जावंक नासले तरी न्याय वेंचकी पंगड उज्याच्या कारणाची चौकशी करता अशें जम्मूचे अतिरिक्त पुलीस महासंचालक मुकेश सिंग हाणें सांगलें. सरकारी येवजण्यांक जे लोक पात्र थारनात तांचे खातीर नवीन कितें तरी करतले. ज्या लोकांची आर्थीक परिस्थिती सारकी आसा तांणी येवजण्यांचो लाव घेवन सोडून दिवचे. देखून पात्र उमेदवारांक ह्या येवजण्यांचो लाव मेळटलो अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें. अपंगूळ व्यक्तींक सोदून काडून तांचे मेरेन सरकारी येवजण्यो पावयतले अशेंय तांचें म्हणणें. आमचे फील्ड सुपरवायझर हाचो सर्वे करतात आनी गांवांनी आशिल्ल्या अपंगूळ व्यक्तींक सोदून काडटात अशें सुभाषान सांगलें.